Hello everyone, कशे आहाय तुम सगळीं? वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. अँड आयच्या ब्लॉगान भितर जोबरशें व्हडलो ब्लॉग आसपाना. आयज आहा आमगेल्या घरान समुदाय. लास्ट टायम माय आसता आसलोली, सो जायत वर्स जाली आनी आतां ओके. तर आजून टायम जाल्लो ना. सापाय बी कोन्न जाली आनी मागीर फुरीस बी दवरलो दाखयता तुमकां आनी कोदेल बी मांडिली. तर मागीर मेळया ओके. व्हिडिओ लायक जायत जाल्यार लायक करपाक विसरो नाकाय आनी न्यू आहाय जाल्यार चॅनला प्लीज सबस्क्रायब कराय. सो शांती बेकरी ऑर्डर प्लेस केलो ती हाडपाक गेलो आमी पॅटिसांची. तर रोडो कॅन्डल्स दवरून जाय न्हू. आत कॅन्डल्स दवरतो थिंगा आनी मागीर दाखयता तुमकां. मामागे ड्रेस मामान एबनरान चूज केलो. ओके मारगांव सांगेलो तेन यूट्यूबर लेतिसिया. तर आम दिलोली चिकन पॅटीस आनी ट्रॉपिकॅना आनी हचो सिम्बा स्ट्रेचिंग करता आउट ऑन. तर हांवें मामा म्हाका अंडा पॅटीस हाडपा लायले. तर ते आतां हांव खाता आनी तुमकां मागीर मेळटा. आनी आतां न्हू मामा सायबिणी गेलो आहा. तर आतां तुमकां सांगता ओके की समुदाय कितको जाली कितको गेली आनी आमगे टॉपीक कितें आहलो तें तुमकां सांगता. लायक कित्या वयर बेस्ड आहलो तें मातशें एक ब्रीफली तुमकां सांगता. असो ह्या सायडी कोण बसोन आहलो? सिम्बा येयला बसपाक. समुदाय काबार जाली. एबेन मातशें स्लो कोरी. समुदाय काबार जाली आनी सगल्यांनी भरपूर एन्जॉय केले. एक्शन सॉंग आहलोले आनी अशें करून गेम्सूय आसताय. तर एक फावट आमगे गेम करूं ना. एक्शन सॉंग आहलोले आनी मागीर सिस्टरीन आपणागे एक इन्सिडंट सांगलोलो. तर हांव होकली माता. एक इन्सिडंट सांगलोलो आनी मागीर अशें करून सगळीं उलोयलीं बरीं. अशें करून बाराबो बायबल रिडींग आहलोलें. बरो टायम स्पेंड जालो. लायक शेजऱ्यां बारा आनी मागीर आमगे वाड्या लोक आमगे वाड्यान जो लोक आहा तेंच्या बारा. तर हय अशें करून आमी उलयलें. मागीर इकोचिको कित आसतो तें तेमी सांगिल्लें. प्रोग्राम्स कित्याक आतां डिसेंबरान म्हणटू कॅरल सिंगींग बी आसता न्हू. सो तें सगळें डिस्कशन बी केलें. आनी मेन वोस्त म्हणटी तर आयचो जो टॉपीक मे बी तें थीम आहलोली ती आहलोली मेलो मनशां वयर. रे मेलो मनशां वयर आहलोली. जिंगा आमी मेलो मनशांगे वायट हें कोरोप ना. बोरें आहा तेंच उडगास दवरप बी तेच कोन्न ओके. आनी इवन बायबल रिडींग जें आयचें आहलोलें न्हू तें सारकें बेस्ट आहलोलें. आनी एक वस्त म्हणटी अशें को आमी सांगलोलें की तुम आतां हें कोराय की तुम मतलब हिंदी येता सॉरी. म्हणजे हें कितें मोतो तेदोना लायक कितें संवसार आसतना बोर कोरपा हें कोराय बी तेच कोन्न ओके. तर अशें कोन्न सांगलो तेमी. तर या एक ब्रीफ सांगिल्लें तुमकां हें. आनी लास्ट टायम जेदो आमगे नेबरांगे आहलोली न्हू तेदो एनवायरमेंटा वयर आहलोली. कित प्रॉब्लम फेस कोताय लायक आतां लोक. आनी इट वॉज लायक आनी एक न्हू बरी हें आहलोलो पजल टायप एश केलोली लास्ट टायम. एक पिक्चर आहलोलें प्रिंट आवट काडलोलें जेका कट केलोलो पिसीस केलोले आनी दोन ग्रुप्स केलोले. आनी दोन ग्रुप्स केलोले आनी हें करपा लायलें की तें सारकें घोळपा लायलें. सो कोण पयलो कोत्ता तो विनर टायप.
तर एक आटी आलेलो एनवायरमेंट लायक माउंटन्स एंड ऑल माउंटन ट्रीज बीच तेच आलेले आनी दुसरे आटीन आलेले सो दुसरे आटीन आलेले फॅमिली गेली जेजू गेली फॅमिली मदर मेरी जीजस आनी जोसफ ओके तर मागीर लायक दोनी ग्रुपांनी फॅमिली फर्स्ट केलोली बिकॉज फॅमिली वॉज व्हेरी इजी ओके करपाक आनी मागीर आफ्टर दॅट ती फॅमिली बी गोण जातरी एन ऑल मागीर अंकल तिजो अंकल आसलो तेणें एक्सप्लेनेशन दिलोलें लायक कितको एनवायरमेंट जावं कितको सेव करपा जाय बी तेश कोन्न तो सांगतालो ओके सो हांव लास्ट टायम गेलोलें देखून म्हाका खबर आहा कित कित जालो तें एंड दॅट्स ऑल ओके तर हेच्या फाटल्यान तुमकां हांव रेसिपी दाखयतलें एबनरान पालका भाजी केलो ती दाखयतलें तर ती चोयल्यार जाल तुमी आनी फाल्यां एक ब्लॉग घातलें तो चोवपा इसरो नाकाय सगळ्यां पयले आमी मेथी भाजी करपाक मेथी घेयल्या आनी तेच्या वयले आहा न्हू ती पानां मोडय सकयल डेंट आसत तो मोडना आनी तेशी कोन्न ती सगली मेथीची पानां आहाय न्हू ती मोडपाची आनी हुंच पेडे बीन जाल्यार ती घालपा न्हू हुंच बरी फ्रेश आहाय ती घालपाची चोय ती मेथी जी हांव साफ कोतालो आनी चोय मुगे सगली जाली आनी आतां हांव ती बारीक कट कोता बारीक कट करपाची आं मागीर धुयतो ती हांव पयलीं सारकी बारीक कट केल्या आनी तुम चोया हें क्लीन कोता आसतना भितर आनी कसलें तोंड बीन आसत म्हूण बरें कोन्न क्लीन कोराय तेका कित्याक आनी बेश्टो चिकोल बीन आसत न्हू तेका लागोन आनी अशें कोन्न बारीक कट करीत वयता हांव सगली चोय सारकी बारीक कातरपाची आं आनी चोय सगली बारीक कातून जाली आनी हेचे 2 टोमाट घेयल्या एक जिते मिरसांग आनी 2 बटाटे आनी 3 पियाव ते बारीक बारीक कट केले आनी मागीर एक कायल दवरल्या तितूंत तेल घायला तेल मातशें गरम जावपा जाय तेल गरम जालें म्हणटरीर तितूंत पियाव घायला आनी तो बरो फ्राय करपाचो आनी तो बरो फ्राय करपाचो गोल्डन ब्रावन जावपासून तो मातशें बरो फ्राय जावपा जायो आनी मागीर मातशें रावन मागीर तितूंत मिरसांग घायला चिचिते मिरसांग कातलो ती आनी मागीर तेका परतून मिक्स केला फ्राय करपाक आनी स्लो फ्लेमीचेर दवरून तेका बरो फ्राय केला ही भाजी बरी हेल्दी तुमी घराको ट्राय कोराया आनी एशको आनी बेस्ट लागोता खावपाक आनी मागीर ती टोमाट कातलो न्हू ती घायले 2 टोमाट कातलो ती आनी मागीर तेकाय बरें फ्राय केला ते बरें फ्राय जावपा जाय बटाट घायन बीन न्हू ही भाजी सारकी बेस्ट लागोता वेन्सिला खायना आसलोलें म्हणल्यार वेन्सिलान आनी सोड्या भाजी जाली म्हणटरी ताणें बागा बाग रगळ्ळी भाजी तेका इतू लायक जाली ती भाजी आनी चोय बरो फ्राय जालें सारकें कलर कोटा आसता तुमकां काय बरो फ्राय जालें तें आनी मागीर तितूंत ती भाजी कट कोन्न धुयलो न्हू ती घायल्या मेथी भाजी आनी मागीर तेकाय बरें मिक्स करपाचें बरें होंडा बरी फ्राय करपा ती सो हेकाय बरो मिक्स केली ती आनी तितूंत हाफ टेबल स्पून मीठ घायला तुम टेस्ट कोन्न चोया तुमकां कितू मीठ लागोत तें कित्याक आमगे भाजी थोडी आसलोली चड आहा जाल्यार मागीर तुमच्यान चड क्वॉन्टिटीन घालूं जाता आनी मागीर हे बटाट उदकां घालून दवरलो न्हू ते घायले आनी तेकाय बरें मिक्स केला आनी तेकाय बरें मिक्स केलें म्हणटरीर तितूंत थोडेंशें उदक घायला कित्याक ते बटाट बीन शिजों जाय न्हू तेका लागोन
पोतून बरें करून मिक्स कोण तेका स्लो फ्लेमीचेर दवरला आनी मागीर दाखयला मागीर मातशें शिजोन म्हणटा चोया तेगे कलर चेंज जाला आनी ती आतां रेडी खावपाक. ओके तर मेथये भाजी मामान केले आनी एबनरान सांगिला. गायज तुम्ही रेसिपी ट्राय कराय आनी कोण मेथी खायनाय न्हू ती खावपा लागाय. ग्रीन वेजिटेबल्स लिफी वेजिटेबल्स इज वेरी गुड फॉर हेल्थ आनी तुम कोणा मेथी खावपा लायक ना न्हू ती आतां ही रेसिपी ट्राय कराय आनी वेन्सिला मातशी खावपा लागाय. तेका काय लायक ना म्हणल्यार तेणें एक पाट मातशें तोंडाक घालो तेका इतू लायक जाल की तेणें आमकां रातिको पासून खावपा दिलो ना आनी आपण हाडली. म्हणजे ती रातिके हाच्या म्हूण केलेली आनी आमी खायल्या रातिके वेन्सिला खायना राती आवडो ना म्हणजे लायक ती हांवें तांकां सांगलेलें हांव खावपाना म्हूण बट ती बरी यमी लागताली आनी हांव अशें करून वेजिटेबल्स बी हाचे वचना जशें बट यम्मी आसलोली. आनी तुम कितको कोताय ती तांकां विचार रे कितको कोताय ती तुम कितको कोताय ती आमी मातशें कॉमेंट्सार सांगाय मागीर आमकां कळपा तुम कितको कोताय म्हळ्यार आम कितको कोताय ती आम हय स्पेशली ही मामान कितको केली ती हांवें दाखयली न्हू तर तुमी ही रेसिपी ट्राय कराय उडकासान ट्राय कराय आनी आमकां कमेंट करून सांगल्यार जाता कोण ट्राय केली ती आनी नाजाल्यार कोण ट्राय करपा हांवें ती. एंड वीथ दॅट आयचो आमगे व्लॉग काबार आमगे समुदाय कशी गेली समुदाय बरी गेली एंड गुड नायट. इतल्यान व्लॉग काबार बाय बाय गुड नायट टेक केअर. फाल्यां व्लॉग चोवपा विसरो नाकाय आनी जे कोणें चॅनल आजून सबस्क्रायब केलो नाय न्यू आहाय आमगे विडियोज फर्स्ट टायम चोयला जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करपा विसरो नाकाय.